नमस्कार, पळूया इलेक्शन एक्सप्रेस। म्हापशा जोशुआ डिसूजा, शिरोड्या सुभाष शिरोडकर आणि मांद्र्यास दयानंद सोपटेन प्रचाराक बरोच नेट धरला। तिगूय कार्यकर्त्यांक घेऊन घराघरांनी प्रचार करताना दिश्टी पडटा। घरोघरी आम्ही आज भवन जोशुआचो प्रचार करता की 23 एप्रिलाक जी निवडणुका जातली या पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार जोशुआ डिसोजा म्हणजे बाबूशाक जी लीड गावताली त्याच्या जास्त मोठ्या प्रमाणात लीड आमकां दिवची गरज आसा। त्या खातीर आमी आज प्रत्येक घराघरांत सांगतात की जोशुआ डिसोजाच्या फाटल्यान खंबीर उबे रावात आणि म्हापशाचो विकास जो नियोजनबद्ध विकास करपाचो आसा आमकां तो विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार निवडून येवप ही काळाची गरज आसा। भारतीय जनता पक्षाचा गेली कित्येक वर्सां सुभाष शिरोडकर ह्या मतदारसंघाक विजयी जायत आसा आणि ह्या मतदारसंघात फाटले सुभाष शिरोडकर 5000 वयर मतान विजयी जाल्लो आणि आता सुभाष शिरोडकर फॉर डेव्हलपमेंट बीजेपी प्रवेश केल्लो आसा। कारण काँग्रेस पक्ष हो निस्ताबून जाल्लो पक्ष आसा, ते लिडरशीप म्हणटी ना, ते कितें जाल्लेलें आसा। पूण सुभाष शिरोडकर योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतला आणि सुभाष शिरोडकर शिरोडेच्या आणि गोंयच्या विकासा खातीर सुभाष शिरोडकर बीजेपी पक्षान आयिल्लो आसा आणि ह्या बीजेपी पक्षान येवन शिरोडेचो सर्वांगीण विकास सादपाचो प्रयत्न आसा। तो 10 दिसांचो कळाव आज तुम्ही थोडोसो आणि मेहनत घेवपाची गरज आसा, जाणे करून जे प्रेयोचे गटारातले रेबे जे हांगा वळून आयिल्ले आसा ते रेबे खंय तरी पयस धाडपाची गरज आसा, तांकां ह्या राजकारणापासून हद्दपार करपाची गरज आसा। कारण राजकारणापासून हद्दपार करपाची कारण की गरज आसा, कारण हे राजकारण म्हळ्यार कोणाचो बापायचो फात नाही, एका वैयक्तिक घरापुरते हे सगळे काही गोष्टी झाले ना। शिरोडेचो मगोचो उमेदवार दीपक ढवळीकारान आयतारा राती निरंकाल दाबाल कॉर्नर मीटिंग घेतली। बसकेक ताचो भाव मगोचो आमदार सुदीन ढवळीकरूय आशिल्लो। चीफ मिनिस्टर आणि एक मिनिस्टर हांगा सगळ्या भोंवता आणि येता आणि म्हणटा तुमची कामां करतलो आणि सर्व्हिस दितलो। हांव म्हणटा तेंचे कडेन हांव तांकां वेलकम करता, ते जे आयले हांगा एक तेंच्यांनी बरें पावल उचललां। चीफ मिनिस्टरान प्रत्येक मतदारसंघाक विजीट दिवपा जाय, पूण हांव ताजे कडेन मागता की तो 24 तारखे हांगा दिसतलो काय कितें। गेले 4 महिने आम्ही ह्या वाठारात शिरोडा मतदारसंघात प्रचार करता आणि शिरोडा मतदारसंघाची जी परिस्थिती आसा तिचो जवळ जवळ पहिलो अभ्यास कितें जाय कितें नाका कशें आसचें हो आमी थोडोफार केल्लो आसा। आतांच विकासान म्हणलें जॉब जाय, त्याची बी तयारी आणि त्याची बी कशें दिवचे हाचोय विचार आमी करतले। पण आज शिरोडा मतदारसंघाचेर ही परिस्थिती कित्याक आयल्या ही सगळे जाण उलयतात आणि त्यातूंत भितर 1.5 वर्स नंतर पोटनिवडणूक कित्याक आयल्या हे बी उलयतात। आमचेर जी लादली शिरोडा मतदारसंघाचेर ती स्वार्थापोटी लादल्या। जो आमदार आशिल्लो तो आमदार राजिनामो दिलो आणि तोच आमदार राजिनामो दिवन परत दुसऱ्या पक्षाचो उमेदवार जावपाक सोदता आणि तो उमेदवार जाला। दक्षिण गोंयचो बीजेपीचो लोकसभेचो उमेदवार नरेंद्र सावयकारान मुरगांवां सड्यार आणि जुवारी नगरांत कार्यकर्त्यांची बसका घेतली। ईशा कोपीकरूय बसकेक आशिल्ली। कालचे इलेक्शन 2 वर्सां पयलीं जालें तेन्ना तुमी पळयलें हांगासर ह्या स्टेजी वयल्यान भाशणां तुमचें सारकें एंटरटेनमेंट जातालें। बऱ्यापैकी तुम्ही लुटली भाशणां, भरपूर भाशणां आयकली। भाशणान फक्त कांय ना, आतां नरेंद्र मोदीचे ते सगळे जाण जशे गँगअप जाला आनी सगळे जाण ताका काडूंक सोदता पळय तशी सेम परिस्थिती ह्या मतदारसंघान आसली गेल्या हेका इलेक्शनाक। आनी सगळे जाण मेळून हांगा नायक मिलिंदाक काडूंक सोदताले, थंय नरेंद्र मोदीक आनी नायक मिलिंदाक फरक काय पडोंक ना, फरक पडोंक ना। कारण तुमी आमचे सगळे बरे मागपी लोक, आमच्या वांगडा लोक ज्यांच्या खातीर आमी वावरले पळय गेले 12 वर्सां तेचे तुमी फळ आमकां दिले, तेची पावती दिली। बरे भाशेन गव्हर्नमेंट चलताले, 2 वर्सां आमी बरे चल्ले। मदींच ते ढवळीकराक उबो केलो दुसरो ढवळीकर भाव।
आणि ही अशी पार्टी झाली की कोणाचे आयकून घेवप ना. त्या ढवळीकराक थंय दवरतना आमकां केन्ना मिटिंगेक आपुना. त्या सुदीन ढवळीकरान सांगचे 2 वर्सां बाबू खंयचे मिटिंगेक तुवें आपयलो काय म्हणून. अरे ही पार्टी म्हटल्यार हांव समजलो सगळे विचाराच्या लोकांक घेवन वचपी पार्टी म्हणून. एक दीस म्हाका आपुना. आयज विरोधकांकडेन खंयच्याच तरेचे प्रश्न ना, विरोधकांकडे खंयचेच इश्यूज नात आणि म्हणून विरोधक आयज भारतीय जनता पार्टीचेर नाका आशिल्ल्या इश्यूजचेर प्रश्न निर्माण करपाचो यत्न करतात. तांकां तेंचे कडेन आयज लिडरशीप ना. ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर कोण जातलो हे भारतीय जनता पार्टी कडेन क्लियर आसा. नरेंद्र मोदी ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर जातलो, तो लिडरशीप आमची करतलो हे आमकां खबर आसा. आमचे कडेन विकासाचो अजेंडा आसा, मुखार कशें वतले हेचें धोरण आसा. आयज आमी जर विचारले विरोधकांक की तुमचो पंतप्रधान पदाचो उमेदवार कोण म्हणून, जाल्यार ते सांगपाक शकचे ना. घेऊया एक ब्रेक. दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो लोकसभेचो उमेदवार फ्रांसीस सार्दुनी बसका घेवंक बायणां पावलो. दक्षिण गोंयचे चडशे काँग्रेस फुडारी एनसीपीचो झुजे फिलिपूय काँग्रेसीचे माचयेर आशिल्लो. टिकेटीक लागून स्ट्रॉंग कंटेंडर आशिल्ले खरें हांव. म्हजें आनी सार्दिनाचें नांव खूब जोरान चालू आशिल्लें आनी टिकेट मेळुना म्हणून हांव घरा कडेन न्हिदून बसूना. थोडे जशे करतात आपणाक मेळुना म्हणून हांगा साकून थंय उडकी मारता, थंय साकून हांगा उडकी मारता, तशें हांवें मारूना. कित्याक आय एम अ ग्रासरूट वर्कर ऑफ काँग्रेस आनी काँग्रेस रन इन माय वेन्स. आय हॅड फर्स्ट ओनली टोल्ड टिकेट मेळूं मेळनाका. आय एम काँग्रेस लॉयलिस्ट अँड आय वील ऑलवेज स्टे विथ काँग्रेस म्हणून. आनी हांव सदांच ह्या काँग्रेसाक तांकां सदांच हांव म्हणटालो युनिटी म्हणटा ती गरजेची, एकठांय जावपाची गरज. आनी एकठांय रावन जर आयज केल्लें जाल्यार सांगो नाका इन फ्युचराक कोणाक आनी परत चान्स असो पडचो ना असो दिसता. तो ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. आयज सगळे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक एकठांय जाल्लेले आसा आनी म्हाका हे जे लोक आयज एकठांय येवन इतलो जमा जाल्लेले आसा तेच्या वरवीं पूर्ण खात्री आसा की आमी मुर्मुगांव गोवा लीड घेतले म्हणून. सर तुवें आमकां जायतें काम केल्लें आनी आमी तुज्या बरोबर आसात. आमकां हो जो बोंडोलीस पडे बीजेपी आहा ताका आमी गाठ धाडपाक जाय. मुर्मुगांव कितें म्हणटा तूं? एकदम बरें आहा, व्हेरी नायस, दुबाव ना म्हाका. मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी गेल्ले खेपेक मातशे जर लोक सारखे आशिल्ले जाल्यार संकल्प आमोणकार आमदार आसता आशिल्लो. थोडे हातूंनी मातशें गणीत चुकलें. म्हाका दिसता एक बरी संदी लोकांक मेळटा पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाच्या निमित्यान ती चूक सुदारपाची. पोट वेंचणुकेक काँग्रेसीचो सुधीर कांदोळकार आनी मांद्र्या बाबी बाक्कार नेटान प्रचाराक लागल्यात. म्हापशा सुधीराक मगोचो तेको, मांद्र्या मात मागून बाबीक तेको दिल्लो ना. आमी जनतेचे पयशे पुट्टे जनतेचे पयशे वेवस्थीत आसपाक जाय. तेजे हें जावपाक जायना, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना. आमी आतां थोडे पॉलिटिशियन कितें करता, कितले जॉब दिता, 2 कोटी जॉब दिता. थंय जॉब एकूय जॉब दिवना. 2 कोटी वर्साक सांगलें मदीं पासून सांगलें 2000 कोटी 2 कोटी दिता. एवरी 10 कोटी जाता जॉब दिले गरिबी आनी बेकार भुरगीं उरची नाशिल्ली. गोंया 50,000 दिता आनी कितें दिता म्हणून हें आमकां फटोवपाचें आसना. म्हण ताका लागून हे लोकांनी जागृत जावपाची गरज आसा. आनी जागृत जावन आमकां जर गोंयांक सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचें येतलें पूण गोंयांक पण आमकां जर सरकार जाय जाल्यार आमकां आमच्या ह्या तुमच्या उमेदवाराक सुधीर कांदोळकाराक तुमी निवडून हाडपाक जाय, आमची जाय. आनी म्हाका खात्री आसा गोंया सरकार हे आमचें दितलें आनी बारीक लोकांची कामां करपाक पडटा. ताका लागून बाबी बाक्कार आमचे हे आसा मांद्रेचे मतदारसंघाचे हरमळचे लोक सगळ्या कडेन मागता की बाबी बाक्कार निवडून हाडात आनी गोंयच्या सरकार कडेन. एक स्थानीक मनीस आमचो मांद्रे मतदारसंघाचो तिकीट दिवन आयज ताचो निश्चित विजय जालो हो आमी मानून घेता. आयज काँग्रेस पक्षान बऱ्यांतली बरो मनीस चूज केलो आनी इतले वर्सां काँग्रेसीक ताणें एकनिश्ठ रावन ताणें दाखोवन दिलें की काँग्रेस पक्ष हो ग्रेट पक्ष आनी हो आदल्या मनशांक विसरना. आयज आमी घरा घरान वयतना लोकांच्यो खुबश्यो समस्या आमकां आयकूंक येतात. त्यो समस्या अश्यो आसा की कितकीशीच
आमच्या मांद्रे मतदारसंघात पोखळाय निर्माण जाल्ली आसा ती पक्षान म्हाका तिकीट दिल्या बद्दल ती पोखळाय भरून काडपाचो हांव प्रयत्न करतलो आणि जे माझे सहकारी आसात काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आहात आयज तळमळीन प्रत्येक गावात वेगवेगळे टिमी घेऊन वावरतात आपलो. भाभी ही एक व्यक्ती बरी म्हणून येयला. भाभी एक व्यक्ती अशी आहा की तेका काँग्रेसीन तिकीट दिवन खरोच आमचेर उपकार केल्लो आसा. खरोच मानपाची काँग्रेसीक की असो 20 वर्सां कार्यकर्तो केल्लो काम केल्लो मनीस आयज तुमच्या फुड्यान दिसता. व्यक्ती आमकां आयज पक्षान दिल्ली आसा. आयज आमकां खंय फिरपाची गरज ना पण तरी सुद्धा एक आमची लोकांकडे आम्ही इंट्रोड्यूस जावप आमच्या कॅन्डिडेटाक घेऊन म्हणून आम्ही आयज डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता. लोकांनी पयलींच ठरयल्लें आसा की हे फावटी आम्ही भाभी बाकराकच विजय करप. अपक्ष जीत आरोलकरान सोमारा मांद्र्या प्रचाराक सुरवात केली. सुदीन ढवळीकरान जिताक मोगोचो तेको जाहीर केल्ल्यान जिताच्या प्रचाराक नेट आयला. आमची एक फेरी घरोघर प्रचार आमचो कंप्लीट जाल्लो आहा. आतां ही दुसरी फेरी आनी दुसऱ्या फेरीन आमी जेन्ना भायर सरल्यात तेन्ना प्रत्येक गांवांतल्यान घराघरांतल्यान लोक भायर सरल्यात आनी एक तेंच्यान जोश दिसता की हे फावट अपक्ष म्हणून म्हाका ते अशें म्हणटात की हांव म्हाका इलेक्ट करून हाडटा ते स्वताक इलेक्ट करपाक अशें आपूण स्वता कॅन्डिडेट कशे वावरतात आनी खरेंच बरें दिसता. दिसान दीस आमकां आमचो सपोर्ट आहा तो वाडत आहा. जायते दुसऱ्या पक्षांचे कार्यकर्ते सपोर्टर्स आमकां जॉयन जातात आनी आमकां आजून हे फूल फ्लॅश मेजॉरिटीन आमी भायर सरलेले आसा. भाभी बाक्कार जाल्यार तांकां म्हाजी मॅसेज आयज काँग्रेसीचे खरे कार्यकर्ते आहा पळय तो सोपते घेवन गेलो. उरलेले आमी जे वोटर आसात पळय ते जिता बरे आहात आनी थोडे जे कार्यकर्ते 5 वर्सांनी जी पावसाची अळमी भायर सरना तसले आहा पळय ते आतां काँग्रेसी बरोबर. तेणेन आमकां जायते भासांनी आदार केला. हे आमच्या भावान जितान आमी जेन्ना शिरकाल्यो अडचणीक पडल्यो तेन्ना तेणेन आमकां फावो तो आदार दिलो आनी आयज आमकां आमी खुशाल आहा आनी ह्या भावाक आमी आमचें मत कितें आहा पळय आमचे जिवाक दिवंक सोदता आनी ताका आमचे मदें हे करून ताका एकठांय करून हे आमी ताका खुशाल करूंक सोदता. तेणें आमकां दवरल्यान जिती आनी जिवीन दवरल्यान देखून ताका आमी खुशाल करूंक सोदता. आमच्या वाड्यान तो रावता तर ताका ध्यान मागता तें दितलोच म्हणून आमकां खात्री आहा. आमी जेन्ना ऑगस्टाच्या म्हयन्यान आमी केरला गेल्ली तेन्ना आमकां थंय एक वादळ तुफान जावन आमी त्या वादळांतल्यान आमकां तेणें येवपाक आदार दिलो. केरला सटिया तेणें आमकां गाडी करून बेंगळूर हाडली आनी बेंगळूर आपूण येवन आमकां प्लॅनान हाडली. आमी 10 जाणां हाडल्यो. 10 जाणांक तेणें आमकां हे भाशेन हाडली आनी आमकां व्हडलो आदार केलो तेणें. कित्याक आमची फामील ती बुट्टी पळोवन आमी तरी पळोवंक ना पूण लोकांनी ती टीव्हीर हेचेर पळोवन भुरगीं आनी आमची घरचीं बी भियारलीं पूण ह्या भावान आमकां आमच्या आल्बर्टा उदेशी तेणें आमकां आदार दिलो. लोकसभा विधानसभा पोटवेंचणुकेच्यो इलेक्शन एक्सप्रेस घेवन परत मेळ्ळ्या. पळत रावात प्रुडंट, फॉलो करात प्रुडंट.